प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सोनवार आनी आयचें शिवर्थमान जावन आसा जुवाचो 11वो विस्वोर वोड 18 ते 27 पर्यंत. जॉन chapter 11 verses 18 to 27. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. बेतानिया जेरुजाल्याक लागींच आसली, सुमार 3 किलोमिटरांची वाट. आनी जायतीं जुदेकार मार्ताक आनी मारियेक तांच्या भावा पासत पाचारूंक आयिल्लीं. जेजू येता म्हूण आयकून मार्ता ताका मेळूंक गेली, पूण मारिया घरांत बसून रावली. मार्तान जेजूक म्हणलें, तोमिया, तूं हांगासर आसलोय जाल्यार म्हजो भाव मरचो नासलो. आनी अजून पर्यंत तूं देवा लागीं मागशी तितलेंय देव तुका दितलो म्हूण हांव जाणो. जेजून तिका म्हणलें, तुजो भाव नव्यान जिवो जातलो. मार्तान ताका म्हणलें, तो निमाण्या दिसा पुनर्जिवंतपणाच्या समयार नव्यान जिवंत जातलो म्हूण हांव जाणो. जेजून तिका प्रतिपाल केलो, पुनर्जिवंतपण आनी जिवीत हांवूच. जीं कोण म्हजेर भावार दवरता ती मेली जाल्यारूय जिवी आसतली, आनी जीं कोण जिवी आसात ती म्हजेर भावार दवरतात ती सासणाक मरची ना. हो भावार्थ आसा म्हूण तुका. तिणें ताका म्हणलें, वय तोमिया, संवसारांत येवचो आसलो तो क्रिस्त देवाचो पूत तो तूंच म्हूण म्हाका भावार्थ आसा. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयज जें शिवर्थमान आमी वाचलां तातूंत आमी पळयता जेजू बेतानिया गांवांत मोरयेक आनी मार्ताच्या घरा येता. आनी कित्याक येता थंयसर? कित्याक तांचो भाव लाजरस 4 दीस पयलीं मरोन गेला. आनी आयचें शिवर्थमान आमकां हाची सजमणी आमकां मेळचे खातीर हेचे पयलीं कितें घडलें तें आमी पळोवया. लाजरस एकदम वायट परिस्थितीन आसलो. तो एकदम ताका कसली पिडा आसली आनी आतां ताका पिडा आसली म्हणून ह्या भयणींनी जेजूक म्हणटा ते भाशेन उतर धाडलेलें, बाबा ये बेगीन, कित्याक तुजो वो लाजरस आमचो भाव एकदम बरो ना, तो मरण्याच्या तोरी पावला. आनी जेजू थंयसर येवंक ना. थंयसर ज्या जाग्यार आहलो जेरुजाल्याक तो 4 दीस रावलो आनी तितल्या म्हणसर लाजरस मेलो, ताका पुरलो. आनी आतां 4 दिसां उपरांत 4 दीस आतां लाजरस मरोन जेजू आतां बेतानी गांवांत येता आनी कोणाच्या घरा येवंक सोदता? मोरयेच्या आनी मार्ताच्या घरा. आनी भाव भयणीनो, जेजू आतां तांकां विचारता. तो म्हणटा, तुमी जाणो की तुजो भाव पुनर्जीवन जातलो म्हणून? आनी माता म्हणटा, वय हांव जाणो की तो पुनर्जीवन जातलो म्हणून. आनी जेजू त्या वेळार 25 वडीन कितें म्हणटा माताक? पुनर्जीवनपण आनी जिवीत हांवूच म्हणटा. जीं कोण म्हजेर भावार दवरतात ती मेलीं जाल्यारूय जिवीं आसतलीं, आनी जीं कोण जिवीं आसात आनी म्हजेर भावार दवरतात ती सासणाक मरची नात. भाव भयणीनो, जेजू ह्या उतरांनी मार्ताक कितें सांगूंक सोदतालो आनी आयज जेन्ना हें शिवर्थमान आमी आयकता आमकां कितें आमकां सांगूंक सोदता? भाव भयणीनो, आमकां ह्या उतराची जेजूच्या उतराची 25 वडीन सजमणी मेळचे खातीर आमकां कळोंक जाय कितें घडटा तें. ज्या दिसा आमी जेजूक आमचो सोमी देव आनी सरोंडार मानून घेता, ताणें आमचे पासत खुर्सार कितें केलें तें, ताणें आमचो जागो घेतलो, ताणें तो आमचें मरण मेलो, आपलें रगत वारयलें, ताजेर आमी भावार दवरता आनी आमचें तोंड उक्तें करून जेजूक आमचो सोमी देव आनी सरोंडार मानता. त्या दिसा भाव भयणीनो, आमचो आत्मो जेजू सारको जाता. आनी हो आत्मो
केन्नाच पातक करचो ना. भाव भयण कित्याक पवित्र आत्मो ताका सामको घट करून बंद दवरता आनी आमचो आत्मो केन्नाच आतां पातक करिना. आनी तेजे उपरांत देव आमकां आपलो पवित्र आत्मो दिता आनी पवित्र आत्म्याच्या आदारान आतां आमच्या मनाची नोडसणणी करून आमच्यान जाता देवाचें उतर घेवन. म्हणटच आतां आमचें तारण जालां, आमचो आत्मो जेजू सारको जाला, आतां आमी स्वर्ग राज्यान पावतले हांव. पूण आमचें मन आजून पासून नोये जावंक ना, आजून तें पोत्तें मन आहा. पूण देवान आमकां पवित्र आत्मो दिला म्हणून पवित्र आत्मो आमकां आदार करता आमच्या मनाची नोडसणणी करपाक. आनी त्या उपरांत आमच्यान ह्या संवसारान आतां एक जैतिवंत जिवीत जिवंक जाता. आनी एक दीस आमी सगळीं मरतले हांव. मेल्या उपरांत आमची कूड पुट्टेले, ती कुसतली, पूण आमचो आत्मो आनी आमचें मन सासणाच्या सासणाक जियेतले. कित्याक आमचो आत्मो जेजू सारको जाल्लो आनी आतां पवित्र आत्म्याच्या आदारान आमी आमच्या मनाची नोडसणणी केली. सगळें आमच्या मनान सामकें साफ जावंक ना, पूण जितलें आमी करूंक पावता देवाचें उतर घेवन आनी पवित्र आत्म्याच्या आदारान आतां आमच्या मनाची नोडसणणी करूंक पावता. आनी भाव भयणीनो, एक दीस जे फाल्स आसा आमच्या मनान तेंय सामकें नितोड जातलें जेन्ना जेजू परतून येतलो. म्हणटच आतां आमी जाणो की आमी मरोच जाल्या आनी जेजूक आमचो सोमी देवान सरोंडार मानला जाल्यार आमचो आत्मो जेजू सारको जाल्या आमी मरोतूय जाल्यार आमी सासणाक जियेतलीं. आनी जेजू म्हणटा जीं कोण जियेतात ती मरची ना. म्हणजे कितें? कूड मरतली, सगळ्यांची कूड मरतली, कोण ह्या संवसारान हारचो ना की. पूण कित्याक कूड आमची कूड सासणाचें सूख भोगूंक पावची ना. कित्याक ही कूड स्वर्गार रावंक जायना हे कुडीक. म्हणटच आतां जेजू परतून येतकच आमकां एक नवी कूड मेवतली. कित्याक आमचो आत्मो आनी आमचें मन जेजू सारकें जातच आमकां एक नवी कूड मेवतली आनी तेन्ना आमी सासणाच्या सासणाक जियेतले. म्हणटच भाव भयणीनो, जेजू म्हणटा परतून 25 वडीन, पुनर्जीवनपण आनी जिवीत हांवूच म्हणटा. जीं कोण म्हजेर बावर दवरतात ती मेलीं जाल्यार जिवीं आसतलीं आनी जीं कोण जिवीं आसात आनी म्हजेर बावर दवरतात ती सासणाक मरची ना. म्हणजे तांचो आत्मो केन्नाच मरचो ना, तो सासणाक जियेतलो. तर आयज भाव भयणीनो, खिरीत भाशेन ह्या उतराचेर आमी नियाळ करुया. आमी देवाक आर्गां दिवया जेजू पासत आनी जेजूचेर बावर धरून आमी आतां एक नवी रोसना जावया. आमचो आत्मो जेजू सारको जाता जेन्ना आमी ताजेर बावर दवरता आनी पवित्र आत्म्याच्या आदारान आमच्या मनाची नोडसणी करून ह्या संवसारान आमी एक जैतिवंत जिवीत जियोया आनी एक दीस सासणाचें सूख भोगूंक आमी आयजतान तयारी करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सरोंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सुर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयता.